पोरू शिवजयंतीचे आदले राती वाळपय शिवाजीचे बॅनर पिंजले म्हूण वाद जाल्लो। उपरांत प्रकरण चिगळिल्लें। त्याच बोवाळांत हजारभर शिवप्रेमींच्या जमावान हातवाडा जंक्शनार फोर्सान हो पुतळो बसयल्लो। ब्रेस्तारा फांतोडेर पालिकेन तो अकस्मात उखल्लो। तेच राती जाल्ले शिवप्रेमींचे बसकेत शेनवारा सत्तरी बंदाचो निर्णय जालो। शिवप्रेमी आदोगाताक घेवन जाप विचारूंक वाळपय पुलिसे मेरेन पावले। पुलीस आनी पालिकेन लोकांक विश्वासात घेन आसतना पुतळो कसो काडलो काय म्हूण तांणी वाळपयचे पीआयक उजरायलो। अंडर PYT 107 घातले न्ही म्हणून तेंचेर वयता आज चॅप्टर केसीस घातल्यो न्ही तशें तेंचेर कित्याक घालूंक ना? हे आयडेंटिफाय केले न्ही तुमी, हे मनीस आयडेंटिफाय जाले जाल्यार त्या लोकांचेर जावंक जाय आसलें। इन्क्वायरी करूंक जाय आसली, तेंचेर कांयच ना। आज तांकां अननेसेसरी ते सफर जाता न्ही म्हणून आमी मागणी केल्ली बाबा ते ड्रॉप करा म्हणून। इवन आमी डेप्युटी कलेक्टराक ना जावंक ना अजून ड्रॉप, अजून ह्या हेका आसा तुमचो रिपोर्ट इम्पॉर्टंट आसा तेका। एक्चुअली ते आर्लेकराक विचारपाक जाय डेप्युटी कलेक्टर why it was installed there? If our statue was attacked, then how another statue came there and it was installed there? And if it is illegal, then why government is protecting, giving 1 year protection, 24 hours तुमका त्रास केला तुवें? If it was illegal and it was to be removed at all. अशें करून तेंच्यांनी पुतळो काडून हांगासरलें वातावरण बिगडपाचें तीच जबाबदार आसा। म्हाका जाल्यार दिसता की आमचे हांगासरले म्हणजे सत्तरी आनी वाळपयचे लोक एकजुटीन सगळे आसले आनी असो पुतळो आसलो म्हणून कोणाक हरकत नासली। पण आयज सीओचे हे डिसिजन घेवन अशें घेवन आमकां सगळ्यांक म्हणजे त्रास दितलेले आसात आनी हेजे जे परिणाम जातले ताका तीच जबाबदार आसतली। ह्या विशयान आमचो निशेध म्हणून आमी करतले आनी शेनवारा आमी सत्तरी बंद असो आमी थारायिल्लो आसा। तशें आमी सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट करतले, सगळ्या गोंयकारांक आमी रिक्वेस्ट करतले की तेंच्यांनी हांगासर येवचे आनी तेंच्या सगळ्यांनी आमकां सहकार करचो। कारण हो शिवाजी महाराज तो फक्त सत्तरीकारांचो न्हय, फक्त गोंयाचो न्हय, अख्ख्या देशाचो आनी अख्ख्या वर्ल्डाचो तो। ताका लागून सगळ्यांनी ताका आपलो हातभार लावचो अशें म्हाका विनंती करता। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी।